Today was the counting day, and as you must be aware, we are announcing the result sheet that at present officially 38 results have been announced out of 40, and in two trends are there, and they are also about to be announced. So current position is out of 38, BJP has won 13 seats, Indian National Congress has won 15, Nationalist Congress Party 1, Maharashtra Gomantak Party 3, Goa Forward Party 3, Independents 3, and then trends are available for Indian National Congress 2 seats. So total would be, including winning and leading, is Bharatiya Janata Party 13, Indian National Congress 17, Nationalist Congress Party 1, Maharashtra Gomantak Party 3, Goa Forward Party 3, Independent 3, total 40. And one interesting statistics I would like to share is the comparison of vote share between the parties. Bharatiya Janata Party 2012 election, they were having 34.68%. This time they are having 32.9%. Indian National Congress in 2012 they were having 30.78%. This time 27.9%. Maharashtra Gomantak Party 6.72%. This time 11.7%. Nationalist Congress Party last time was having 4.08%, this time 2.3%. UGP 1.17%, this time 1%. Goa Vikas Party last time 3.5%, this time 0.6%. Independent altogether last time they were having 16.67%, this time 10.7%. Aam Aadmi Party last time they did not contest. This time vote share is 6.1%. Goa Forward Party 3.5%. Goa Suraksha Manch 1.2%. And significantly, I was just looking at the all India figure, means this 5 election. Nota is highest in Goa, 1.2%. 36 सीट आशिल्ले तांणी कॉन्टेस्ट केले, पूण तातले 13 सीट तांकां मेळ्ळे. नॅशनल काँग्रेसान आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे इंडियन नॅशनल काँग्रेस 37 आशिल्ले, तांचे 17 सीट आयले. MG पार्टीचे 25 सीट कॉन्टेस्ट केले तांणी, 3 आयले तांचे. आम आदमी पार्टीन 39 सीटाचेर हे सीट लढयले, तांकां 0. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन 17 सीट केले, तातलो एकूच सीट आयले तांकां. गोवा सुरक्षा मंचान 5 सीट कॉन्टेस्ट केले, पूण तातले एकूय तांकां येवपाक शकलो ना. गोवा फॉरवर्डान 4 सीट कॉन्टेस्ट केले, तातले 3 तांचे आयले. बाकीचे गोवा स्वराज पार्टी, युनायटेड गोवन पार्टी, बहुजन मुक्ती पार्टी, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा विकास पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना, समाजवादी जनता पार्टी, चंद्रशेखर, नीज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंट अशे कितलेशेच पार्टींनी ह्या फावटी आपल्याले कॅन्डिडेट हांगासर दवरलेले, पूण तातले खंयचोच कॅन्डिडेट येवपाक शकलो ना. आमचे कडेन जे ट्रेंड्स आयिल्ले आसा तातूंत जवळ जवळ 55 इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्ले, आनी तातले फक्त 3 जाण निवडून आयिल्ले आसा. जे आतां विनींग ट्रेंड आसा सरान सांगले त्या प्रमाणे 2012 BJPचो एकूण हे 34.68% आशिल्लो, आनी ह्या फावटी तो 32.9 इतलो जालो आसा. काँग्रेसीचो फाटल्या फावटी 30.78% आशिल्लो, आतां तो 27.9 इतलेच जाला. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचो 6.72% आशिल्लो, आतां तो 11.7 म्हणजे तांचो वाडलेलो आसा. इंडिपेंडंट 16.67 16.67% आशिल्लो, आतां तो 10.7 अशें जाल्लो आसा, म्हणजे तांचो डिक्रीज जाल्लो आसा. म्हणजे भोवतेक ट्रेंड पळयत जाल्यार ह्या फावटी इलेक्शन आमचें बऱ्या भशेन जालां अशें आमकां दिसता. सगळे फक्त तातूंत 2 जाता. आमकां जी म्हायती आतां आयल्या त्या प्रमाणे परत फेर हे 2 कडेन मागले आसा. एक म्हणजे कुंकळ्ळी, ज्या जाग्यार फेर मतमोजणी मागिल्ली, रिकावंट, आनी दुसरें मुरगांव.